कुठ्ठाळे कोयराचो प्रश्न अजून तडीक लागना. मार्केट कॉम्प्लेक्स जायना. उदकाचो प्रश्नूय सुटना. पुलीस आउटपोस्ट जायना. भुरग्यांक पाय मेकळे करूंक प्ले ग्राउंड ना. लायटीचे खांबे आयल्यात गलगलाक. कुठ्ठाळकारांक धड सारके हॉस्पिटल ना. काटे वेळसां अजून खंय रस्तोच ना. नवो आमदार तरी कितें करीत म्हूण लोक रावल्यात. प्रुडंटाच्या खबरांमाळेन कुठ्ठाळाच्या मतदार राजाचो लोकनामो. आमचो प्रोजेक्ट आशिल्लो कला भवनाचो. तो कला भवनाचो प्रोजेक्ट हो काँग्रेसीन हाडिल्लो. तो खंय तरी डेवलप करपाक जाय आशिल्लो. ताजेर आमच्या मिनिस्टरान खंयच एक्शन घेवना. दुसरें गार्बेजीचो जो इश्यू आशिल्लो खंयच ती वचून पर्सनली खंय विजीट करूना. ती फर्स्ट हांव एक डिमांड दवरतलो आमच्या आमदाराक जावं या फ्युचर आमचो जो कोण आमदार आसतलो तो. सिवरेज लायन आमची ही गरजेची. सिवरेज लायन हिंगा आमी वर्सां जाली सिवरेज लायन सगळे हिंगा त्रास भोगता. सिवरेज लायन जाले उपरांत आमची दुसरी गरजेची हिंगा जी आसा ती हॉस्पिटल एक आसा जी आमचे सांकवाल कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी आमच्या एरियान हॉस्पिटल ना. हिंगा हॉस्पिटल आमकां एक गरजेची आसा. एक पुलीस आउटपोस्ट जाय म्हणून आमी फुडें फाटल्यान एक डिमांड दवरिल्लो. पुलीस आउटपोस्ट जाय म्हणून. पुलीस आउटपोस्ट जालो ना. तो पुलीस आउटपोस्ट एक पेंडींग आसा आमचो. तो पुलीस आउटपोस्ट जावचो. तशेंच आमी पळयता एक भुरग्यांक खेळपाक लागून एक प्लेग्रावंड आमकां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी आमी पळोवपाक गेल्यार एक प्लेग्रावंड ना. पावर लायनचे आमची पळोवपाक गेल्यार पावर लायन जी आमची पयलींची जी आशिल्ली जे खांबे आशिल्ले ते खांबे इतके डेंजरस जाल्ले आहा. अशेंच आमचे मुस्लिमचो एक हिंगासर एक इश्यू येयल्लो खबरस्तान जाय म्हणून. हांगासरले जे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे मुस्लीम भाव आसा तांकां एक खबरस्तान जाय हांगासर. Febuary Nagar, if you just go take a walk from this Zari to Marathi school, you see the front roadside, you used to see a lot of garbage. It is still an issue because recently Panchayat has started acting last 3 months. Prior to last 3 months, even Zari also you could see the garbage dumped openly there. Even MESD junction, when you take a turn left hand side, that garbage, sometimes the ladies used to come and collect it. The other time, sometimes they used to burn it there itself. But that ultimate solution, what you say, it is not done. And Febuary Nagar is quite big. If you see the back side, I mean the Chogle area side, behind the main road, the garbage is still lying there. So on point of garbage point, that there is a lot of improvement which have to be done. So most important is sewerage, road widening and 4-lane junction जंगा accident खूबशे जाल्ले. आमकां सांगलेले बाय May 31st थंय राउंड अबाउट करतली नाजाल्यार ट्रॅफिक आयलंड करतली म्हणून NHAचे ऑफिशियल्स हाडले. PWD ऑफिशियल हाडले एक गेल्या डिसेंबरान 2015 आनी सांगलेले 2016 May 30th May गोवा स्टेटहूड डे आमी इनॉग्रेशन करया म्हणून. ते कांयच जाल्लें ना. आतां काल परत एक इश्यू आयकला की NHAचो मिस्टर डोडमानी डायरेक्टर सांगता वी आर गोइंग टू डू सम बिलो द रोड म्हणून. आय डोंट नो वेदर इट इज अ फॅक्ट काय just a false promise and assurance given to us as was being done in the past. As of now we have some burning issues like now we have the main issue here is the water supply is a big problem here. There has been a big tank which has been constructed but as of now it has not been commissioned for I think more than a year and a half. I don't know what is the issue. Some pump is not there and this is not there. The minor things but the tank is not being getting commissioned. So this MES area is having a lot of water problems. अजून एक कांट्या गांवांत आमगे वेलसांव अजून रोड ना. आज आमी सरपंचा उलयले MLA को गेले ते म्हणटाय ती आमचे प्रोसेस आमकां ती फायल खूंय पावल्या ती आमकां फॉलो अप करपा जाय. आमकां येन मेळपा जाय. आज त्यो कांट्या तो रोड अजून पेंडींग आहा. कितू वर्स जालीं लोकांक उदकां 5-6 दिसांनी उदक बी भोंवता. कितें हेल्थ सेंटर राती कितें जालें जाल्यार आंबुलन्स कितें वचपाक थिंग फॅसिलिटी ना. आमचे कुट्टाळेक इतले प्रॉब्लम आसा की अजून कांय सॉल्व जालें ना. रोड टार केलो म्हण आशिल्ले रोड टार केलो म्हण डेव्हलपमेंट म्हणटा. आज आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्सा फावंडेशन स्टोन घाल्लो 1 वर्सान जाता म्हणलें. आज टर्म काबार जावपा आयलो अजून मार्केट आमचें जायना. लोक आमचे सगळे नुस्तेकार हांगा थंय बसतात. लोकांक खूब त्रास पडटा. एक मार्केट जाय आमकां.
अजून कंप्लीट जायना 1 वर्सान जाता म्हणलें. आज आमकां कुट्टाळे 24 वरां दिसाचे 24 वरां एक दोतोर जाय. आज आमकां दोतोर ना. पुडंटाचे मतदार राजा डेबिटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो कुट्टाळच्या मतदार राजाचो लोकनामो. असो एक एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो पुडंट रिलीज करता. रिपोर्ट पुडंट. कांपाला वेल्या परेड ग्राउंडार कितलीशींच वर्सां जाली लमाणी रावतात. ती थंयच न्हातात, उठबस करतात, थंयच न्हिदतात. सगळे विधी थंयच. पणजी महापालिकेन मंगळारा तांकां थंयच्यान काडली. अशा लोकांक सरकारान आलाशिरो दिवंक जाय. तांकां पुनर्वसनाची स्कीम जाय म्हणून महापौर फुतार दुलयता. लमाणींनी थंयचो संवसार व्हरून रस्त्या कडेक थाटलो. मोहीम चालूच उरतली म्हणून महापौर सांगता. It is the media and the public who have been shouting that hundreds of people are here sleeping on this parade ground, having bath and doing all sorts of things. Therefore we decided to have a drive. I hope these people who are here will not come back again. N number of times these people have been shifted from here, but again after 2 days they come. I appeal to the government, to the social welfare department, that all such people who are there, that they should give them some shelter. They are also human beings. Their children are young. They are going to school. Here the corporation and the mayor and the deputy mayor and the corporators can't do anything. We have got limited powers. We are king within our radius. So at least I appeal to the coming government that such people, government should do something. They are saying Swachh Bharat, this scheme, that scheme, everything on paper, nothing is happening. Even in CCP, they remove all photographs, write letters, send to Delhi, and then we get the award. Jimaites are voting for us because they want a clean environment. They don't want people selling here drugs and urinating and shitting in the same place. I am told that some children are also going to school. Here the government should step in. Think that whether it is in Panjim, Apsa, Margao, Vasco, anywhere, a rehabilitation scheme should be there for them. This drive will continue every fortnight. Now you have seen one lady, she tried to put kerosene on her body. She's trying to make us frightened. How long this will continue? Can our Goans go in their state and do all this tamasha? There should be some restriction where you see in Maharashtra, where is Amche Marathi Manus? Same thing in Goa, where is our Konkani Manus? In 10 years there will be no Goans left. Half of the Goans are gone abroad. You see all these non-Goans, I am not against non-Goans, but our identity has to be safeguarded. If we don't safeguard our identity right now, our grandchildren will curse us. घेऊया एक ब्रेक.